ताळगाव भाजपा महिला मंडळान शुक्रारा पत्रकार परिषद घेतली। काँग्रेस महिला मंडळाक जर इतलीच कळवळ आसा तर तांच्यांनी ताळगावच्या आमदाराक घेवन थंय नाल्ल विकचे, थंयचो उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो। 1-2 दीस न्हय तर कायमचे 10 रुपयांक नाल्ल विकचे म्हण ताळगाव भाजपा मंडळ उलयला। RDX गोवा खातीर ताळगावच्यान गौतम शिरोडकार। प्रतिभा कुत्तीनो 10 रुपया जे बाजारात बसून नाल विकता ते त्यांनी 5 वर्सां सुद्धा त्यांनी फुकट नाल लोकांक विकले तरी त्यांचे ते पैसे काबार जावपाचे ना। इतले गोंयाची लूट करून तेंच्यांनी दवरलेली आसा। जेन्ना आमचो BJP सरकार आयलो तेन्ना महिला खातीर गृह आधार योजना ही 1000 पासून सुरू जाली, आता मागीर 1200 जाली आणि आता 1500चो आमची महिला बेनिफिट घेता। तशीच लाडली लक्ष्मी चलये भुरग्याक 1 लाख मेळटा वा आवय बापाक एक व्हडलो आधार कसो। तशेंच हेल्थ इन्शुरन्स, DSA स्कीम ह्यो सगळ्यो स्किमी आमच्या BJP सरकारानूच केल्या। पयलीं काँग्रेस सरकार आसले तेन्ना ह्यो स्किमी कांयच जाल्यो ना। वयल्यान हे BJP सरकाराच्यो स्किमी काँग्रेसवाले लोक घेता। प्रतिभा कुत्तीरोक आंदोलन करपाचें आसा जाल्यार तेणी ताळगांवान 20 वर्सां जाली ताळगांवचो आमदार आसा तेका घेवन तेणी उदकाचो सगळो प्रॉब्लेम हो सॉल्व करचो। ताळगांवान उदक अजिबात मेळना, लोकांचे सामके हाल जाल्ले आसा। व्हडलेबाट, दोनापाल, आमरालवाडो हे एरियेक खंयच परिसरांत उदक मेळना। ते म्हाका दिसता की तेणी इतले आंदोलन करच्या परस तेणी हांगासर ताळगांवान येवन आमदाराक घेवन ह्या सगळ्या लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो उदकाचो। तशेंच ते नाल ज्या बाजारांनी बसून विकतात ते नाल घेवन तेणी ताळगांवान आमदाराक घेवन हो 10 रुपयाचो नाल सगळ्या लोकांक विकचो आणि 1 आनी 2 दिसां खातीर न्ही हो कायमचो आणि रेग्युलरली तेणी हो नाल विकचो आणि आपली पब्लिसिटी करची। म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा की प्रत्येक महिला जी 1500 बेनिफिट घेता तांकां दर म्हयन्याक 30 नाल असो फ्री मेळचो, ही माझी सरकारा कडेन मागणी आसा। ते नाल घेवन पळय ते एडवर्टायज करता आपली, हो नाल देवाची वटी भरूंक मेळटा, हो हळदी कुकुमा उपकारता, हे नाल्लाची नुस्त्याची कडी जाता, चिकनाची शाकुती जाता, हे खूब ते बडा करून उलयताले। पूण म्हाजें म्हणणें अशें आसा की ते स्वता केन्ना घरान नाल फोडून जाणा, ते केन्ना कातून जाणा, तेणी नुस्त्याची कडी आनी चिकन शाकुती केन्ना केले आसतली काय तेका भायरूच हॉटेलांनीच जेवंक कळटा।